तुजे उपरांत येतोली ती तुजी संसद पिणकेचे पिणकेंत देवाचें उतोरें देवाचें वरकार आमचो जबाब सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा म्हणया सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मौन दवरात दीस रात ताचे मुखामोल सोदीत रावात ताणें केल्ल्या उचोर्या विस्मितांचो ताच्या तोंडांतल्या निवाड्यांचो उगडास दवरात जबाब सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा ताच्या साकरा अब्रामाच्या पुतां दुवानो ताणें विचून काडलेल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो तोच सर्वेस्पर आमचो देव शेकान शेक प्रितुमेचेर ताची पदवी चलता जबाब सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा हजार पिणकांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा ताणें अब्रामा कोडें कबलात केली इजाकाक सोपूत घेवन भात दिल्ली तीच ती जबाब सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा उद्गाराक उबी रावया आज तुमची काळजां दारून करूं नाकात पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकात सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं जुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजून जुदेवांक म्हळें सोत तें सांगता जो कोण म्हजें उतर सांबाळटा आनी केदींच मरचो ना जुदेवांनी ताका म्हळें तुजेर देंवसार आसा म्हणून आतां आमकां सारकें कळ्ळें अब्राम मेलो आनी प्रवादी मरोन गेले आनी तूं आमकां सांगताय जो कोण म्हजें उतर सांबाळटा तो केन्नाच मरचो ना आमचो बाप अब्राम मरोन गेलो ताचे परस तूं व्हड कितें आनी प्रवादी मरोन गेले तूं आपूण कोण म्हणून सांगूंक सोदताय जेजून प्रतिपाल केलो हांव म्हजीच ओडवीक करून जाल्यार म्हजी ओडवीक कांयच न्हय म्हजी ओडवीक करता तो म्हजो बाप तुमी तुमचो देव म्हूण म्हणटा तोच तरी तुमी ताका वळखूंक ना पूण हांव ताका वळखता ताका वळखना म्हणून हांवें म्हणलेलें जाल्यार तुमच्या भाशेन हांवूय फटकिरो जातो पूण हांव ताका वळखता आनी ताचें उतर सांबाळटा म्हजो दीस पळोवचे आशेन अब्राम तुमचो बाप खुशाल जालो ताणेंय देखलो ताका खूब आनंद जालो तेन्ना जुदेवांनी ताका म्हळें तुका अजून 50 वर्सां जावंक नात आनी तुवें अब्रामाक देखलोय जेजून तांकां प्रतिपाल केलो हांव तुमकां सत सांगता अब्राम आसचे आदीं हांव आसा देखून तांणी ताचेर मारूंक फातर उखल्ले पूण जेजू लिपलो आनी देव मंदिरांतलो भायर सरलो जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वखाणी तुका क्रिस्त
मोगाळ बाबांनो आनी भयणीनो, आयचें शुभ वर्तमान आयकल्यार आमकां गमून येता की जेजूच्या कोश्टांचे आनी मरणांचे दीस लागीं पावल्यात म्हणून. कशे परी जुदेव तांचे वडील जेजू लागीं भासाभास कोत्तात. जेन्ना पयल्या वाचपांत कितले आपुरबायेचें वाचप तें कांय बरी खबर आमी आयकल्या. कशे परी सर्गींचो बाप आब्राहामाक ताच्या बावार्थाक लागून, ताचे खालतीकायेक लागून ताका एक व्हडलो फुडारी करता. तुजे उदेशी जायत्यो संस्थी उत्पन्न जातल्यो. तुजे उदेशी राष्ट्रांची राष्ट्रां उत्पन्न जातलीं. तांचे मदें जायते राजाय जातले. पूण हें सगळें देव ताका भासायता. कित्याक पयले सुवातेर अब्राहम इतलो बावडती आनी इतलो खालती मनीस आसलोलो. पूण दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलां कशे परी जेन्ना जेजून इतली बरी शिकोवण दिली, इतली विस्मितां केलीं, जुदेवांच्या वडिलांक ह्यो तांच्यो चुकी आसलेल्यो त्योवूय दाखोवन दिल्यो. पूण तांकां हें मन ना जालें. ही काल्तिकाय जी अब्राहमाक आसलेली ती काल्तिकाय, तें उगतें मन तांकां ना जालें. तेचें उतर आयकूंक आनी जी शिकोवण तो तांकां दिता. हांव अब्राहमावन आदीं आसलोलो, हांव सासणांचो. पूण ते जुदेव, ते फुडारी ताचें कांयच आयकूंक सोदिनात. पोत्तें जाल्यार ते ओदीक आनी ओदीक तयार जातात ताका कोबार करूंक, ताका मारून उडोवंक, ताका क्रुसार मारूंक. मोगाळ बाबांनो आनीक भयणीनो, आमच्या जिवितांत गोरेपणी आमी नीज क्रिस्तांव कशे जियोंक. आमच्या भाव भयणां मदें पयले सुवातेर घरांत, पवित्र सभेंत आनीक समाजांत एकामेकाचे सेवेन आनीक मोगान एकामेकाच्या आदारान आमी जियोंक बावाळत आनी काल्तिकाय आमकां कितली गरजेची. आनी ह्या दिसांनी, प्राचीत काळाच्या दिसांनी आमी ओदीक आनी ओदीक ही शिकोवण, ही स्वतां आमी सजवूंक आनीक ती मानून घेवंक आनी तांचे प्रमाणे जियोंक हें बोड, ही काल्तिकाय, ही कृपा आमी आमकां मागुया. जशे परी पाद आग्नेलान आपल्या जिवितांत करून दाखयलें. ताच्या जिविताची खबर आमी वाचता तेन्ना जायते फावटी आमी पळयता पाद आग्नेल कितले काल्तिकायेन जियेलो. फकत आपलें जिवीत ओदीक आनी ओदीक सुदारूंक, दुसऱ्यांच्यो चुकी पळोवंक, दुसऱ्यांची खबर करूंक न्हय. सांगतात त्या प्रमाणे तोवूय कोणाच्यो दुसऱ्यांच्यो खबरो करिनासलो आनी ताचे उजीर दुसरेय पाद्री वो दुसरे लोक दुसऱ्यांच्यो खबरो करिनासलेले. कित्याक ते जाणा आसलेले पाद आग्नेलाक असल्यो खबरो बऱ्यो लागोनात म्हणून. पूण मनशाचें सैम अशें आमी जाणा, सदांच आमकां दुसऱ्यांच्यो खबरो करूंक बरें लागता. दुसऱ्यांच्यो चुकी काडून तांच्यो खबरो करूंक आमकां बरें लागता. आपलेंच जिवीत ओदीक आनी ओदीक सुदारूंक, कितें आमच्या जिवितांत चुकलां तें पयस करून आमी नीज क्रिस्ती बावडटी कशी जियोंक. आनी असलीं मनशां कशीं आमी जियेलीं जाल्यार दुसऱ्याय बावडटाचे मनीस, दुसऱ्याय धर्मांचे मनीस आमकां कितलो मान दितात, आमचे लागीं कितलें शिकूंक सोदतात
आमच्या गर्वाक लागून आमचे मन तयार ना देखून जायते फावटी हें घडोना. म्हणटूच ह्या प्राचीत काळाच्या दिसांनी आग्नेलाच्या जिविताचो उगडास करून आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत अदीक आनी अदीक भावार्थान मोगान आनी कालतेपणान जिवंक आनी आमी पवित्र आत्म्याचें बोड आमकां मागुया. मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो मुजें आनी तुमचें बलिदान स्वरूपत वेदार द्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा, तुका ओ यज्ञ समर्पित हांव ताचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे वरवीं आमची काळजां आनी आमचे जिणेची चाल बदल आनी सगळ्या संवसाराक तुजी सोडवण पावय. हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारतांव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुझ्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेवलें आनी आमची काळजां करूंक पावली तुजे मोहिमेची वाकणणी. आपल्या कुर्साच्या उतरां वडत्या बोडान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां संगती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Soy, soy, soy,
बापा करोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुझे पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनो आसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीं जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिनो आसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतरें पियेयात, ही म्हज्या रगताची कास, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेवच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतेलें, हें म्हज्या उगडासा करात. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेंची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनो आसता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तरलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, फिलीप आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पुर्तुळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिचो पोती भगयोन तुजे भगयोन धर्मदुतां आनी सर्वकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्ववंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. मोगाळ भावानो आनीक भयणीनो, आमचें क्रिस्ती जिवीत
अदीक आनी अदीक मोलादीक आनी ओडता बरीत जावंक त्या जेजून शिकयलेलें मागणें आनीक एक फावट आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रास आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळें पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी, सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान वतरेकतां. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनीक सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ, सोशी येताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुझे कूड निरवरण शांत बेटाटी मुझे भक्ती आनी कास्ताय ना दाखोवन तुझे कार्तिकी ना मुझे आत्म्यांक तशेंच कुडीक ही देवाची शेळी यो सोम जेजू क्रिस्त, जो ह्या संवसारांत आयलो ओदीक करून पातकी मनशांक, गरीब मनशांक आपली सोडवण दिवंक. ह्या शेळयेच्या शेवणांक पयल्यान ती आमी सुपागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. कुवाळ्या बापा, आमच्या आत्मीक पोसणांक तूं आमकां जेजूचें मांस आनी रगत दिताय. हें सोडवणेचें देणें घेवन आमी आतां दादुशी जाल्या. ताचे वरवीं स्वर्गार तुज्या सासणीक जिवितांत आमकां वांटो दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. बसूया. आनीक एक पावट इश्टनो तुमकां सगल्यांक मागीर मोगाचो येवकार. ह्या पिलाच्या दोंगरार तुमी आसतना पादर अग्नेलाच्या मुजतीन देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर धंद्याचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची कालती मागणी. ह्या दिसांनी इश्टनो आमच्या भुरग्यांच्यो परिक्षा चलतात, 10वीच्यो 12वीच्यो आनी दुसऱ्याय भुरग्यांच्यो. आमी मागुया, ह्या भुरग्यां पासत मागुया देवान तांकां जाणवायेन बरो म्हणून आनी ताणें बरी भाशेन परिक्षा दिल्यार पुरो म्हणून ही आमच्या भुरग्यां पासत मागुया. आमची रितीरां पिलारच्या रितीराच्या घरांत येता त्या आयतारा दिसाक हिंदी भाशेन रितीर. आमी मागता तुमचे थंय इश्टनो तुमच्या घरांनी वा तुमच्या सरभोंवती आसात ते हिंदी उलयतल्या भावा भयणांक धाडात. आमकां घडये कोंकणी उलयतात तांकां जायत्यो सवलत्यो मेळटात देवाचें उतर आयकूंक, देवाच्या उतराची समजणी घेवंक. फुडें आमची हिंदी उलयतलीं भावा भयणां तांकां असल्यो सवलत्यो मेळनात. म्हणटूच तुमच्या घरांनी वा तुमच्या सरभोंवती आसलेल्या हिंदी उलयतल्या भावा भयणांक ह्या रितीराक तुमी धाडटलीं म्हणून आदींच फुडें तुमकां आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच होली वीक रिट्रीट जें एप्रिलाचे 14वेर ते एप्रिलाच्या 17वेर होली थर्सडे टू इस्टर संडे सकाळचे हे रितीर जातले. जे ह्या रितीरांत येवन सोदतात तांणी आपलीं नांवां पिलारच्या रितीराच्या घरांत दिवची. आमचे पिलार वोकेशन कॅम्प पाद्री जातल्या भुरग्यांक वो ब्रादर जातल्या भुरग्यांक हें कॅम्प आमी एप्रिलाचे 26वेर ते 28वेर दवरलेले आसा. तुमची भुरगीं उमेद दाखयतात जाल्यार तांकां फाटीं दवरी नाकात, तांकां उमेद दियात, उत्तेजन दियात. आनी भाशेन ही भुरगीं आमची जी आयज सुपिल्ली आसात जाय जाल्यार देवाक देवाचे मुणयारी कशे जावं पाद्री कशे ब्रादर्स कशे माद्री कश्यो जावन देवाक परगटूंक ती सोदतात जाल्यार तांकां तुमी उमेद दितली म्हणून आमी आस बाळगिता. मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणांनो, हे जाग्यार वरवीं जायतें बरेंपण जायत्या लोकांनी अणभवलेलें आसा. हांव म्हज्या सेरमांवान जायते फावटी म्हणटा पाद्र आग्नेल भलायकीन तितलो बरो आसोंक ना, ओसोंक ताहलेलो. पूण आयज हजाराच्या हजार लोक येतात हांगा. कित्याक? भलायकी मागूंक. कोणा लागीन? जाचे लागीन भलायकी आसूंक ना पूण आसलेलो कोण? जेजू. आनी ह्याच जेजू वरवीं तो आपलें जिवीत जियेलो आनी आयज जायत्या जाणांक बरेंपण पेकोवणी आशिर्वाद दीत आसा. आयज लुर्दिना डिसोजा आरांबोलचें अशें सांगूंक लायता, म्हज्या पोटांतूच दुखता देखून म्हाका हॉस्पिटलांत व्हेलें आनी सीटी स्कॅन करूंक लायलें. ताचेर घुमून आयलें की म्हज्या कोलोनांक इन्फेक्शन जालां आनी लार्ज इंटेस्टायनांक बुराक पडला. दोतोरान ऑपरेशन करचें पडटलें म्हूण सांगलें. आमी चड भियेलीं. हांवें म्हजो भावार्थ मानिवंत आग्नेलाचेरूच दवरून मागलें म्हाका ऑपरेशन करिनासतना बरी कर म्हूण. आयज 9 म्हयने जाले हांव ऑपरेशन करिनासतना बरी आसा. दुसरो सीटी स्कॅन रिपोर्ट सामको नॉर्मल. मागलोलो उपकार फावो केलो देखून देवाक दिनवासता आनी सायबा मानिवंत आग्नेलाक बेगीनूच सांताचो मान फावो करूं म्हूण मागता. हो इश्टनो, भावार्थान केलेले मागणे देव झिरूल आयकता. आमी आयज आमची इतिहासां घेवन आयिल्लीं आसा. आमी आयज आमची दुयेंसां, आमच्यो नोकऱ्यो, आमकां देणी भुरग्यां बाळाची आमची इतिहासां घेवन आयिल्लीं आसा. आमचोय भावार्थ जागोवया. तुका आशिर्वाद जाय,
तुका बरेपण जाय, तुका देणी जाय, तुका पेकोवणी जाय, हे वेळार इश्ट न्हू तुजो बाबार्थ जागोय, तुजो बाबार्थ जागोय. आनीक ही सगळीं त्या सवा आमी उबारुया आनी पादरांगणाच्या मुजतीन देवाबाच्या हातान घालूंक ह्या नोवेनांत भाग घेवंक आमी उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणी. सोर पदवीदार देवा, आमच्या सुर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी अडकता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओरचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानियोत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्यांच्या उजवाडान मानियोत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मानियोत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदभरीत जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज बावार्थान उबार. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मानियोत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणी. उगणीत काकुतीच्या देवा, उगणीत काकुतीच्या देवा, सोडपोट पडून पडून तुज्या पांयां सोशी तुज्या पांयां सोडशी आमी मागता. आमी मागता व्हडा विस्वासान विस्वासान तुजी खुशी तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार उपकारता जाल्यार मानियोत आग्नेलाक मानियोत आग्नेलाक सांताचो मान सांताचो मान फावो कर. फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे इगोर्जेचे उगड परगटणे उदेशी उगड परगटणे उदेशी मागता. मागता आमच्या सुमिया आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी. जेजू क्रिस्ताचे नावे. आमेन. आमेन. एवांजेल रोजार पिडेवंताचेर मागणी. आमी जी पिडेंत आसा दिसतलो तुमचे पासत आमी मागता. तुमी जी टीव्हीचेर युट्यूबाचेर आमी पळयतात इश्टनो तुमचेय पासत ह्या मागण्यांत आमी मागता. पादरांगणाच्या मुजतीन तुमचेरूय आमी आशिर्वाद मागता. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ आनी काकलुत्सार बापा, आमच्यो असोगतायो सोसूंक आनी आमच्यो दुख्यो भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलोय. तुजे लागीं आमी खालतेपणी मागता. ह्या आमच्या पिडेवंत बाबा भयणाचेर भलेपणान तुजो किरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची गोठाय, ओतम्यांचें तीरपण, दुखी कोतींनी सोंसणीकाय, भलायकीची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती, खरो मोग आनी भलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेर बावाट धरूं आनी तुका ती अणभवूं. हे पुरी बाबा भयणाच्या एकवटान ती सदां काल जीव आनी संतोशान तुका वाखाणू. तुजो जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान वचात. तुमी देवाचे वडगार.